गोवा के लोग अजीब है. 1961 वर्साक जेन्ना आमचे लिबरेशन जालें तेन्ना पंडित जवाहरलाल नेरून ही उतरां म्हणलेलीं, गोवा के लोग अजीब है. आनी आयज आमी आमच्या घटकराज्याचो दीस मनयता, गोवा स्टेटहूड डे. आनी हो राज दिवस हो आमचो स्टेटहूड डे मनयता आसतना आयज ह्या आयताराक भोव पवित्र त्रित्वेची परब आमी मनयता. आयचो आमचो नियाळ केरीत भाशेन भोव पवित्र त्रित्वेचेर आदारून आमच्या राज्याचेरूय करुया. भाव भयणीनो, देव बाप, पुत्र, पवित्र आत्मो आनी आमी आमचे दोतोनीक शिकोवन आयल्या आनी परतून परतून आमी आमकांच उगडास करता ते भाशेन देव एकूच, पूण हे एक देवाचे तेग जण आसात, बाप, पुत्र, पवित्र आत्मो. एके वाटेन एकवट, युनिटी, जाल्यार दुसरे वाटेन खाशेलेपण, डायवर्सिटी. एक देव तेग जण, तेगूय जण एक जावनूय बीन तांकां आपआपलें खाशेलेपण आसा. आनी ह्या पासत ते तेग जण 3 persons. आनी हे खाशेलेपण म्हणटा ते तांच्या वावरांत आसा. कितें करतात ते? बाप रोचनार, बापान सगळें रोचलां म्हणटच तो रोचनार, दुसरें आनी कांय काम करना अशें न्हू, पूण खेरीत खाशेलो वावर बापाचो रोचपाचो. जी देवान बापान रोचना ही पातकान पडली, भोव करून मनशाच्या पातकाक लागून. आनी पातकाक लागून मरण येवपाक जाय, पातकाक लागून खास्त येवपाक जाय. हे खास्तींतली आनी मरणांतली आमकां निवारचे पासत, ह्या मनीसकुळाक आनी ह्या संवसाराक निवारचे पासत देवान आपल्या एकल्याच पुताक धाडलो, बापाचो मोग तो. जाल्यार हो पूत आसा तो सोडवणदार, ताचो खेरीत वावर सोडवणेचो. दुसरोय वावर आमचे पासत तो करता, पूण खेरीत वावर पुताचो म्हणजे जेजूचो सोडवणेचो, तो सोडवणदार. आनी जेजू संवसारांत येवन कोश्ट मरण सोसून पुनर्जीवन जालो आनी स्वर्गार चडून गेलो. आनी स्वर्गार चडून वेता आसतना आयज जशें आमी शुभ वर्तमानान आयकलां, पवित्र आत्मो शारोती तुमकां पाठयतलो हें ताणें आदी फुडेंच आपल्या शिसांक जे भाशेन भासायल्लें त्या प्रमाणे पवित्र आत्म्याचें काम आमचें सगळें आतां आमकां फुडें चलोवपाचें. सँक्टिफिकेशन, भोव करून आमची पवित्रताय सांबाळपाची, आमच्या भावार्थान आमकां अखंड सांबाळून आमचें मिसांव करूंक आमकां फुडें व्हरपाचें, हें काम पवित्र आत्म्याचें. म्हणटच एक देव तेग जण, तिगांयचें खाशेलेपण आसा, तेच बराबर तेगूय एक. भाव भयणीनो, आयज होच नियाळ जरी तर आमच्या राज्याक आमी लायतले जाल्यार गोवा के लोग अजीब है, पंडित जवाहरलाल नेरून म्हणलेलीं उतरां उगडास करुया. ओय, अजीब म्हणटा तेन्ना हांव किरीत भाशेन समजूंक सोदतलो की एक खाशेलेपण ह्या गोंयकारांक आसा. आमकां गोंयकाराक आमचें खाशेलेपण आसा, वी आर युनीक. आनी खाशेलेपण वो युनिकनेस म्हणटात तेन्ना ताची सोर आख्ख्या आमच्या देशाक जाता, आख्ख्या भारताच्या देशाक. आनी आमचें गोंय ह्या भारत देशाचो एक राज्य. पयली युनियन टेरिटरी आसली 1961 वर्साक जावन आनी 1987 वर्साक स्टेट जाली. म्हणटच आमीच आमचें खाशेलेपण घेवन आमचेंच राज्य चलयता. आनी हें राज्य चलयता आसतना तातूंत भितर वर्जां आसा, आमी आसा सगळीं. तातूंत भितर आमी विचून काडलेले आमचे आमदार आसात, जे आमचे पासत कायदो करतात, जे आमचे पासत वेगवेगळ्यो पॉलिसीज घडून हाडटात. आनी ज्यो पॉलिसीज घडून हाडलेल्यो आसा त्यो आमकां लागता ते भाशेन म्हणजे ते इम्प्लिमेंटेशन करतात. आनी तिसरो भाग आमच्यान समजूंक जाता आमचो कायदो आसा. कायद्या भायर आमच्यान परजेच्यान वो आमकां विचून, आमी जांकां विचून काडलेले आसात तांच्यान कायद्या भायर कांयच करूंक जायना. ह्या पासत आमची ज्युडिशरी आसा. भाव भयणीनो, आयज जें कितें आमचे भोंवतणी घडटा आनी आयज आमच्या राज्यान घडटा, भोव करून एके वाटेन ही महामारी चालूच आसा, दुसरे वाटेन ही महामारी चालू जाल्या तेन्ना तावन आमच्या गोंयांत चळवळी सुरू जाल्यात आनी आजून पासून चालू आसात.
तें पळयत जाल्यार जायते जाण प्रश्न करतात, वॉज इट वर्थ हॅविंग अ स्टेट और वॉज इट वर्थ हॅविंग लिबरेशन? आमकां ही सुटका जी मेळ्ळ्या ती मेळोन आमकां फायदो जालो वा लुकसाण जालें? आमचेच जे आमी विचून काडल्यात तांकां आजून पासून कित्याक समजना राज केशे भाशेन चलोवपाचें? आजून पासून आमी विचून काडलेले न्हूच फकत एसेंब्लीक, पूण आमी आमचे पंचायत आसात, आमचे म्युनिसिपालिटीज आसात, जांच्या हातान आमी आमचें राज्य दिल्लें आसा, सगळें प्लॅनिंग दिल्लें आसा, इम्प्लिमेंटेशन दिल्लें आसा. आजून पासून कित्याक हो इतलो भ्रश्टाचार? दुडू घेतल्या बगर आमची कामां कित्याक जायनात आजून पासून? जोण एकलो आपणाचेंच कित्याक चिंतता? आमी विचून काडलेलें आसा तें फकत आपलें कमिशन कित्याक चिंततात? जें प्लॅनिंग केल्लें आसा तें प्लॅनिंग इम्प्लिमेंट करता आसतना बरें स्टँडर्ड सांबाळचे बदलेक करप्शन करून कित्याक तो स्टँडर्ड देंवयतात? हो प्रश्न आयज जायते जाण करतात. आनी आमकां खरेंच स्टेटहूड फावो? आमकां खरेंच ही स्वतंत्रताय आनी लिबरेशन फावो? हाचो प्रश्न करतात. हांव जाल्यार जबाब दिवन म्हणटलो, वय, आमकां फावो, कित्याक आमी खाशेले लोक आनी आमचें राज्य आमी चलोवपाक जाय, आमचें राज्याचें बरेंपण आमी सांबाळपाक जाय. हें करता आसतना भाव भयणीनो, आयचीं वाचपां आमकां आमचें मन देवाचेर हाडटा. हें सगळें करता आसतना मनीस फकत आमचीच पदवी आमकां जाय तें आमच्यान करूंक जाता हें जायते पावटी समजल्यात. आनी देव आसा त्या देवाक काडून आमी कुशीन दवरलेलो आसा, देखून आमच्या अंतस्करणाचो किडो आमकां खायना. हो अंतस्करण आमच्या भितरल्यान बोवाळ मारता. म्हणजे आमचो पवित्र आत्मो जो आमकां भितर आसा तो जायते पावटी आमकां हे उद्गार सोडटा, कितें बरें कितें चुकीचें हें आमकां दाखयता. आनी तें जाणा आसतनाय, तें समजलां आसतनाय आमी एके भाशेन देवाकूच कुशीन काडला. पवित्र आत्म्याचो आवाज जो आमचे भितर आसा तो आमी बंद करून उडयला. सोडवण जी आमकां दिल्ली आसा पुता वरवीं, ही सोडवण फकत एके भाशेन एक याददिस्ती कशी उरल्या काय, की वर्साक आमी इस्टर मनयतले, पास्का मनयतले, वर्साक आमी फेस्तां करतले. आयज आमची परजा फेस्तां करपाची परजा जाल्ली आसा. खंयचोय धर्म जावं, सगळ्या धर्मांक आमकां आमच्यो फेस्तां परबो लागतात. आनी फेस्तां परबो जाता तेन्ना आमचे गणगण व्हड. भो करून आमच्या गोंयांत बरो व्हडलो गणगण, पूण फेस्त जालें परतून आमचें जिवीत थंयच. म्हणटच ही सोडवण जी आसा, जी आमी समरमता, ती खंय गेली? जेजूकूच, वो सोडवणदाराक जो आमकां सोडवण दिवंक आयला ताकाच काडून कुशीन दवरलो. देवान आमचे पासो तें सगळें सोबीत सुंदर राज्य रचलां. आनी भो करून आमचे गोंयची खबर आमी करता आसतना काय बरें ह्या दोंगराच्या गोपान, एके भाशेन वेस्टर्न घाट्स आमचे आसात, ताच्या गोपान हें माणकुलें गोंय आमकां घडून दवरलेलें आसा. दुसरे कडेन खंयच असलो जागो ना, दुसरे कडेन खंयच असलो लोकूय ना. गोवा के लोक अजीब हे. जाल्यार देवान जें कितें आमकां रचलेलें आसा, हे रचनेचें आमी निसंटन करपाक दीस आनी रातभर कित्याक आयज एके भाशेन गुल्ल जाल्ले आसा? असल्या संदर्भान भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान आमकां उगडास केला. स्वर्गार तशेंच संवसारान सर्वेस्परूच एकलोच देव, दुसरो आनीक देव ना, देव एकलोच. जरूय आमचे धर्म वेगळे वेगळे आसात, आमच्या गोंयांत आमचे वेगवेगळे धर्म आसात. हिंदू रावतात, मुस्लीम रावतात, सीख लोक रावतात, क्रिस्तांव रावतात, तशेंच हेर दुसरे धाकटे धर्म आसात, सगळ्यांची नांवां घेना. पूण आमचे धर्म वेगळे आसुनूय आयज पासून वो आयच्या पयलीं, आयज म्हणटा तेन्ना आनी थोडे वर्सां फाटीं वचपाक पडटा. आतां आमच्या गोंयांत धर्माचे भेद करून आमी केन्नाच जिवंक ना. सदांच एक परजा कशी गोंयकार कशे जियेल्ले आसात. ही युनिटी, देवा भितर जी युनिटी आसा, देवा भितर जो एकवट आसा, तो आमच्या गोंयांत दिसती पडून आयला. वेगवेगळे धर्माचे जावनूय आमी एकूच भाशेन जियेल्या. थोडे पावटी ल्हान भुरगें आसतना आमकां खबर पासून आसनासली हांव क्रिस्तांव आनी तो हिंदू, तो मुस्लीम म्हूण खबर आसनासली. आमी सगळे एकूच आसले.
जाल्यार हो एकवट जो देवाचो एकवट जो आसा, सर्वेस्पर देव एकलोच म्हणटा तो, खंय तरी आमच्याच मदल्या मनशांनी आपणाच्या फायद्याक लागून आपणाक पदवी सांबाळून दवरपाक जाय देखून फुटी घातल्या, आनी फुटी घालपाक वापरला देवाक. एक देव आसा ताका ताचे कुडके केले आनी आमचे धर्म व्हडले केले. धर्म व्हडलो न्हू, देव व्हडलो. आमची स्पिरिच्युअलिटी वय, आत्मिकताय व्हडली, पूण आमचो धर्म जो आसा, इन्स्टिट्यूशन जे आसा तें व्हडलें न्हय. आयज ह्या धर्माचे भेद घालून आमचे मदें फुटी घातलेली आसात. आनी जे इतलीं वर्सां आमी म्हणून आयल्या की आमच्या गोंयांत सगळीं एकूच, आमचे भितर एकवट आसा, धर्मभेद ना. आमचे भितर कास्तां म्हणटात ती चड मानप ना, ती आमी सोडलेलीं आसात. तरी आसतना आपणाक फायदो जातात आनी आमचे मदें देवाच्या नांवान आयज फुटी घातलेल्यो आसात. आयज आमी जण एकलो म्हणपाक लागलेले आसा, हांव क्रिस्तांव, हांव हिंदू, हांव मुस्लीम. आयज आमकां दिश्टी पडपाक लागलेलें आसा. दुसरो जो कोण आसा ताका आजून पासून आमी आतां दुबावान पळोवपाक लागलेले आसा. कोण मुस्लीम जालो जाल्यार तो टेररिस्ट, कोण हिंदू जालो जाल्यार तो RSSाचो, कोण क्रिस्तांव जालो जाल्यार तो भायलो पुर्तुगेज. जशें आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू जेन्ना स्वर्गार चडून वेचे आदीं तांकां त्या दोंगरार मेळ्ळो, तांणी ताका पळयलो आनी ताका नमस्कार केलो, तरूय तांतले थोडे दुबावले. आयज असले दुबाव दवरपी आमचे मदले जायते जाण उपजल्ले आसात आनी दुबाव आमच्या मनान आयज घायिल्ले आसात ह्या आमच्या गोंयच्या राज्यान. आनी ह्या पासत आमी एकामेकाचेर आयज दुबावूंक लागल्या, धर्माचे भेद करून वो आमचे सरनेम्स जे आसात तांचे भेद करून, नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा कुशीन काडून आयज एकामेकाचेर दुबावपाक लागल्या. आयज पॉलिटिकल पार्टीज ज्यो आसात त्यो उपजतात, पूण ह्यो पॉलिटिकल पार्टीज आसात त्यो सदांच आपलो प्रचार करता आसतना आयकूंक एक पावटी राग येता. आपूण कितें बरें करता तें उलोवचे बदलेक दुसऱ्यांनी कितें वायट केलां तेंच उलयतात. आदलो सरकार आसलो ताणें हें केलें, आदलो सरकार आसा ताणें हें केलें, दुसरी पार्टी येता ते पार्टीचेर उलयता आनी फकत एकामेकाचें वायट आसा तेंच धुयतात. हें आमच्या गोंयांत जाल्लें आसा. कुल्ल्यो जाल्ल्यो आसा. आमी कोणाकूच आमी वयर सरूंक दिवपाक सोदिना. म्हणटच हो एकवट जो आसा तो हांगा पिड्यार जाल्लो आसा. कित्याक पदवी आमकां जण एकल्याक जाय आनी पदवी आपल्या हातान दवरचे पासत देवाक वापरून लोकां मदें ही दुस्पट घातलेली आमकां दिश्टी पडटा. जाल्यार बाप, पुत्र, पवित्र आत्मो एक देव, ते एक जण. खाशेलेपण तांचें आसा तें आमचें खाशेलेपण पिड्ड्यार करपाक सोदना. तुजो धर्म क्रिस्तांव जाल्यार क्रिस्तांवपण जिये. आयज आमचे मदें असली संवय जाल्ली आसा, आमी सगळे एक. ह्या पासत धर्मूच वापरलेलो आसा. आमचे क्रिस्तांव आमदार जे आसात तांचो उगडास करता आयज किरीत भाशेन. आमचे क्रिस्तांव आमदार आयज हिंदूची पुजा करता वो आनीक दुसरी पुजा दाखोवपाक, आनी मागीर म्हणटात सगळे देव एकूच. वय, देव एकूच, पूण देव एकूच म्हणटा तेन्ना तुजें खाशेलेपण आसा तें पिड्ड्यार करपाक जायना. तुजें खाशेलेपण तें तुजें खाशेलेपण. दुसऱ्याच्या धर्माक मान दी, दुसऱ्याच्या धर्माक रेस्पेद दी. पूण हाचो अर्थ हो न्हय की हांव सगळ्याच्या धर्माच्यो रिती आसा तितल्योय पाळटलो. रिती आसात त्यो थोड्यो. धर्म ओ आमची आत्मिकताय आसा ती एक. जाल्यार हें समजूंक आयज आमकां गोंयकारांक भोव गरजेचें. ना जाल्यार जे कोण पदवी आपल्या हातान घेवंक सोदतात आनी आमचें निसंडन करूंक सोदतात आनी आपलोच फायदो काडूंक सोदतात, असल्योच फुटी आमचे भितर घालतले, चोतराय दवरपाक गरज आसा. तर भाव भयणीनो, आयच्या दुसऱ्या वाचपानूय आमकां खेरीत भाशेन उगडास केला. बागेवन पावलू आमकां उगडास करता. देवाचो आत्मो चलयता ती देवाचीं भुरगीं. आमी जण एकलो कोणाचीं भुरगीं. आयज आमी आमच्या ह्या राज्यान जेन्ना जियेता तेन्ना कोणाची आमी म्हणूंक सोदता, खंय तावन आमी आयल्या, खंय आमी वेता. जाल्यार देवाचो आत्मो आमकां दिल्लो आसा. तो आत्मो जरी तर आमकां चलयता जाल्यार बापाची खुशी, देवाची खुशी आमचे सगळें कितें हें आमी पयलीं सोदून काडटल्या. आनी ही खुशी सोदून काडल्या उपरांत त्या प्रमाणे आमी जियेता. म्हणजे जेजून जें कितें सांगलेलें आपल्या शिसांक, स्वर्गार चडून वेचे आदीं पवित्र आत्मा तुमकां पाठयतलो, तो तुमकां सगळें सच शिकयतलो. ह्या स्वता प्रमाणे जीं कोण जियेतात तीं देवाचीं भुरगीं. आनी जीं कोण देवाचीं भुरगीं न्हय वो देवाचीं भुरगीं जावपाक सोदिनात तीं कोणाचीं.
देव आमकां कोणाक भायर उडयना, पूण आमी जरी तर जण एकलो देवाक भायर उडयता जाल्यार आमी जालीं देंवचाराचीं भुरगीं. भाव भयणीनो, आमकां गोंयकारांक वो कोणाकूच जी मनशांक देवान संवसार रचल्यान देंवचाराचीं भुरगीं जावपाक देवान रचूंक ना. आपणाचीं मोगाचीं भुरगीं जावपाक आमकां रचलेलीं आसात. आनी आमकां बागेवन पावलू रोमकारांक चीट बरोवन हें उगडास करता. ह्या पासत हो पवित्र आत्मो आमकां सुचयता आनी दाखयता आनी शिकयता त्या प्रमाणे आमी आमचें जिवीत जिवंक भोव गरजेचें. जाल्यार जेजू स्वर्गार चडून वेता आसतना सगल्यांक आपणाशी हाडूंक आपल्या शिसांक ताणें आज्ञा केली. आख्ख्या संवसाराक वचात, सगल्या देशाक वचात आनी सगल्या देशाच्या लोकांक शुभ वर्तमान परगटात आनी म्हजें शिस्त तांकां करात. आनी हीं उतरां जेजून खूद वापरलीं पवित्र त्रित्वेची, बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दियात. म्हणटच ही ट्रिनिटी म्हणटा ती एक देव म्हणटा तो आमची दोतोन घडल्या वो पवित्र सभेन आपणाक जाय देखून घडलेली न्हू. जेजून देव बाप आसा ताची खबर सांगल्या, देवान म्हाका सगली पदवी दिल्या आनी हांव म्हजें काम करून आतां वेता तेन्ना पवित्र आत्मो तुमकां फुडें व्हरतलो. पवित्र त्रित्वेचें काम आमचे सभेन दिसती पडटा. जाल्यार भाव भयणीनो, देवाचीं भुरगीं आनी आमच्या राज्याचीं भुरगीं आमी जातुल्या जाल्यार 3 वस्तू करुया. पयली वस्त, आस्क क्वेश्चन्स. विचार, प्रश्न कर. जें कितें घडटा तुजे भोंवतणी तें जाणा जावं, माहिती घे. इन्फॉर्मेशन आमकां आसपाक भोव गरजेचें. कसलें आमचें राज, कितें आमकां दवरलेलें आसा, कितें आमच्यान करूंक जाता, कितें आमच्यान करूंक जायना, कायदो कितें आसा, हें जाणा जावप गरजेचें. आनी जाणा जावपाक जें कितें आमच्या गोंयांत चलता ताचेय विशीं आमी म्हायती दवरपाक गरज. ह्या पासत काय बरो आमकां RTI एक्ट म्हूण दवरलेलो आसा, RTI एक्ट 2005. आनी ताचे प्रमाणे जी म्हायती आमच्या राज्याची आनी राज्यान जो वावर चलता ताची आनीक वेगवेगळ्यो पॉलिसीज आसात ताची ही म्हायती घेवपाक हें आमकां दवरलेलें आसा. कोणेंय हें खंयच्याय आमच्या राज्याच्या खंयच्याय नागरिकान विचारूंक जाता. तें करपाक वेळ ना जाल्यार जे कोण जाणात तांचे लागीं विचारात, जाणा जायात. जायते फावटी आमचें इन्फॉर्मेशन फकत WhatsApp मॅसेजीस आनी WhatsApp मॅसेजीस चडश्यो नाका जाल्ल्यो येतात, चुकीच्यो येतात, घुवणावन येतात. म्हणटच जें कितें फटयता ताचे फाटल्यान वेचे न्हय, माहिती सारकी घेवया आनी एकामेकाकूय माहिती सारकी दिवया. ह्या पासत ती माहिती दिता आसतना एकामेकाच्यो वायट खबरो करप चुकीचें, एकामेकाचेर नाका जाल्लीं बोगलाटां घालप चुकीचें. जाणा जावन उलोवप हें की सारकें. म्हणटच पयले सुवातेर जाणा जावया, माहिती घेवया. माहिती घेवपाक प्रश्न करुया, क्वेश्चन. दुसरे सुवातेर आमी ह्या दिसांनी पळयता सगळे प्रोटेस्ट, परतून परतून प्रोटेस्ट. आनी जे आमचे आमदार मंत्री आसात, जे आमचे राज चलयतात, ते म्हणटात हें आनी कितें, कसलो लोक हो, गोवा के लोक अजीब हे, कितेंय जायत जाल्यार प्रोटेस्ट करतात, फकत प्रोटेस्ट करतात, फकत ओपोज करतात. आमी भाव भयणीनो वेता थंयसर ओपोज करपी जावची न्हय. दुसरी वस्त आमकां किरीत भाशेन करुया, आमी प्रोपोज करपाचे मनशां जावया. आयज आमचे मदलीं शिकलेलीं जायतीं जाणां आसात, आयज आमच्या तरणाट्यांक जायती म्हायती आसा, आयज जायत्यो डिग्री आमी घेतलेल्यो आसात, शिकल्या आमी. जाल्यार हें शिकप कित्याक फायद्याचें? शिकप घेवन आमी रस्त्यार वचून बोवाळ मारपाक ना. शिकप घेवन आमी आमचो सो कॉल्ड डिवेलपमेंट म्हणटा तो आमी आमच्या हातांतल्यान करपाक आमी शिक्षण घेतलेलें आसा. ह्या पासत जे भाशेन आमी शिकल्या, इस्कॉलान आमी प्रोजेक्ट करता, कॉलेजींनी आमी प्रोजेक्ट्स करता, दाखले दाखले मॉडल्स करता, त्या उपरांत काबार, मागीर तांचें कांयच जायना. पूण जें कितें आमी शिकप थंयसर केल्लें आसा आमच्या इस्कॉलांनी, डिग्री घेता आसतना जे प्रोजेक्ट्स आमी केल्ले आसात ते आमच्या राज्याक फायद्याचे जावपाक प्रोपोज करपाक शिकुया. सगळे फावटी ओपोज न्हय. जाल्यार आमी गोंयकार कशीं, आमकां कशे भाशेन जाय, आमचो डिवेलपमेंट, आमची उदारगत कसली जावपाक जाय ती आमी सांगुया. आनी ह्या पासत ह्यो कांय बऱ्यो आमकां भांडावळी बांदून हाडलेल्यो आसात. आमचे लोकल पंचायत आसा, आतां प्लॅन जे आसात, ODP आसा, रिजनल प्लॅन आसा, आनी हेर प्लॅन जे आसात ते करता आसतना जे कोण प्लॅनर आसात तांणी आपणाक जाय तें करपाक जायना, लोकांक विचारपाक जाय.
तो प्लॅन केला ताचो ड्राफ्ट लोकांक धाडपाक जाय, लोकांक तो जाणा जावपाक जाय आनी मानून घेवपाक जाय. आनी मानून घेवपा सारकें कितेंय जरी तर ना थंयसर वो चुकीचें कितें आसा जाल्यार तें काडपाक आपलें प्रपोजल घालपाक जाय. म्हणटूच आमच्या राज्यांत ही भांडावळ जी आसा ती एकदम बरी आसा. इन्फ्रास्ट्रक्चर आमचो एकदम बरो आसा. तो वापरुया, तातूंत मिसळ जावया आनी प्रपोज करुया आनी हे भाशेन आमच्या राज्याची हो डिवेलपमेंट जातलो. आनी तिसरी वस्त, जोरी तर ज्या कोणाच्या हातान जुट्टी दिल्ली आसा, ज्या कोणें वावर करूंक जाय ते आपलो वावर सारको करिनात जाल्यार तेन्ना उठ आनी तांकां सांग, टेल, ब्रिंग टू दियर नोटीस. ना जाल्यार आमी सगळे ओगेच आसा, म्हाका कित्याक पडलां ह्या पासत कडेन आयज आमचें राज जंय पावलां थंय पावलां, कित्याक म्हाका कित्याक पडलां असलें आमचें जियोप जालां, असलो आमचो एटिट्यूड जाला. तर आयच्या दिसाक आमचें राज गोवा स्टेटहूड डे मनयता आसतना ह्या भोव पवित्र त्रित्वेच्या परबे दिसा भाव भयणीनो आमकां जण एकल्याक आमकां ही कृपा मागुया आनी पवित्र आत्म्याचे कृपेन देवान जें कितें आमकां रचून दिल्लें आसा तें आमी आमच्या फायद्याक आनी आमच्या बरेपणाक तशेंच देवाचे मोहिमेक वापरुया. जेजून जी आमकां सोडवण हाडलेली आसा ती सोडवण आमी जियोवया आनी हीच सोडवण आमी दुसऱ्यांक दिवया. भोव करून जे कोण काडोकान सांडल्यात, ज्या कोणाक कुशीन उडयल्ले आसात, ज्या कोणाक ओनीत घडटा, तांकां ह्या वायटांतल्यान निवारूंक आमी जण एकलो गोंयकार मुखार सरुया. आनी तिसरे सुवातेर पवित्र आत्म्याच्या आदारान, पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान समजून घेवया आनी एकामेकाक समजावया आनी जें कितें बरें आसा तें विचून काडुया, वायट आसा तें पयस करुया. हेंच करूंक हे पवित्र मिसाचे बेटीन ह्या आल्ताराचेर आतां भोव पवित्र संस्कार घडून येता. तातूंत वांटो घेवन आमचें जिवीत, आमचें राज देवाच्या हातान घालुया.